मनोज नाईक फ्रॉम तालिगाव. बरं हे कितले वर्साचे बिझनेस तुमचो? मोर देन 80 years. मोर दॅन 80 इयर्स. 80. खंयसर तुम्ही स्टॉल घालता? आमी पयलीं सगळ्याक वयताले. हां. सो आतां आमी अशेच इव्हेंट्स मागीर जात्रा 1-2 जात्रा करता. मागीर तालिगांव फेस्ट कंटिन्यू. ओके. ह्या इव्हेंटाचो कसो फायदो जालो? हो बरो रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स बरो जालो. जावपाक जाय न्ही वर्साचो जावपाकूच जाय. वर्साक अशेंच हांगाच जर 1-2 इव्हेंट बीन जाता जाल्यार आमचे जे गोंयचे ट्रेडिशनल कितें आतां एक चणे जालो तो खाज्याकार मागीर अशे खुबशी कुणबी आसता आपले डिशीज घेवन तशें बीन वाडयत जाल्यार चड बरो रिस्पॉन्स कित्याक पणजेन अशे इव्हेंट्स जायना केन्ना. असले ट्रेडिशनल कल्चर जावपाक असले इव्हेंट जावपाक जावकूच जाय. सो हे डिपार्टमेंटान केल्या ते बरी इव्हेंट केले. बेस्ट. सद्या कसले चणेकार आहा ते कमी जायत गेले. पूण कमी जायत गेला म्हणजे हेजें कारण की भायले लोक येवन सगळेच धंदे आमचे गोंयकारांचे सगळेच धंदे कॅप्चर करता. कॅप्चर म्हणजे शिकले ते म्हणजे कोण फुडें येवंक ना गोंयचे यूथ ना. फुडें येवंक ना म्हणून तशें कांय ना. हां. जसो बिझनेस आतां म्हाजो चण्याचो बिझनेस सो हांव चणे वयता तो खाज्याकार वयता तशें आसा. पूण सद्या कितें जालां अशें पोजिशन अशें जालें मार्केटाचें की सगळे धंदेकार जे आतां आमचे आउट ऑफ गोवान आहा ते सगळेच धंदो करता. त्या खातीर स्टॉप जावंक जाय म्हणटा. ते खंय तरी स्टॉप जावंक जाय. ते चणेकार आमी हे ट्रेडिशनल सारके हे सारके तुमकां मातशें पुश दिवंक जाय हेल्प पुशअप सरकारान एक पुशअप दीत अशें खंय तरी घालपाक जाल्यार आमचे लोक गरम फुडें लायव्ह खावं शकता. सो सद्या कितें जाला सगळीं पाकिटांत येयल्ल्या कारणान प्रॉब्लेम जाता. आनी जे लोक आहा आमचे गोंयकार सो ओरिजिनल गोंयकार आहा तांकां खबर आहा की भाजलेले चणे आनी जे भायले भाजून येता ते डिफरंट आसता. हे आतां आमचे भट्टेवयले चणे हो चणे तुमी टेस्ट करा कितें हय. आनी एक भायलो हाडा पॅकेट आनी तो टेस्ट करून पळया. खूब तो डिफरन्स तशें म्हणजे सांगपाचें म्हणजे तुमकां तात्पर्य म्हणजे पाव भट्टेवयले खाया आनी इलेक्ट्रीक भट्टेवयले खा डिफरंट खूब डिफरंट. तसो. ओके थँक्यू. अच्छा. तुम्ही पळयतात GNH.